आमदार दोदो रमेश तवडकरान चावडी काणकोणा नुस्तें मार्केटाची पळोवणी केली। बेगीरूच नवो आधुनीक नुस्तें मार्केटाचो बुन्यादी फातर 26 जुलयाक घालतले। तशेंच बाजारांत 60 नुस्तें विक्रेत्यांक आनी मांस कोंबडी आनी हेर वेवसायिकांक 36 दुकानां खातीर सुवात आसतली अशें मंत्री तवडकरान सांगलें। तीस वर्सां जाल्यां नुस्तें विकपा लागलें, पूण अशें सगळें बरें आसलें पयलीं। आतां मातशें मेळना जाता न्ही तें मागीर मागीर कांय ना, सगळें बरें मेळ्ळां आमकां। आतां मेळटा तें बरें मेळ्ळां पूण आनी कांय ना आमकां। 4.5 वरांचेर आसा न्ही की आमी ताजो फावंडेशन सुरू करता आनी बाकीच्यो ज्यो प्रोसेस आसा बेगींतल्या बेगीन म्हणजे 1-1.5 वर्सान तें काम पूर्ण जातलें ही आमकां एक काळजी आमकां सगळ्यांक आमी घेवपाची। तशेंच आमदारान विरोधी पक्षाचेरूय खर टिका केली। टेंडर पास जाला हें खबर आसून लेगीत पालिकेचेर मोर्चा काडटा। आमी अत्यंत सेन्सिटीव आसा, आमकां लोकांचे पडिल्ले आसा अशें आमदाराचें म्हणणें। आयकात। जे कांय थोडे काँग्रेसचे जे लोक आसता तांकां खरें ताज्या समाजा विशय तांकां पडलेलो आसा काय ना असो म्हाकाय प्रश्न येता की जर आमी फाटलीं 3-4 वर्सां ताजे फाटल्यान लागला आनी 2 टेंडर जाला आनी आतां प्रत्यक्षान ताजी सुरवात जावपाची प्रक्रिया आसा आनी येता आनी आमच्या मुन्सिपालिटीचे मोर्चे हाडटा म्हणजे कितें करपाक सोदता? मोर्चे हाडपाक तो फाटलीं 4 वर्सां वयर हाडूंक आशिल्लें न्ही। ताणें तांकां दिसता कशें आमी मोर्चे हाडलो आनी काम सुरू केलें, कांय ना। ह्या प्रोसेसाक आमकां जवळ जवळ 2-3 वर्सां गेल्लीं आसा आनी आतां मग ती 2 टेंडर जाली। ह्या प्रोसेसामुळे थोडेशें डिले जालें आनी आमी अत्यंत सेन्सिटीव आसा। आमकां सगळ्या प्रकारच्या लोकांक पडलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत।